शॉपां आसात खूब तेजेर चालू ना, सगळी बंद शॉपां खंयचे एकूय चालू ना, सगळी बंद आसा. सो ऑलमोस्ट 55 वर्सां जाली बिल्डिंग. 55 वर्सां. सो बिल्डिंग म्युनिसिपालिटी कोणाची बिल्डिंग? ती कोसकर एंड केसरकर बिल्डिंग. हां हां हां. कोणाची बिल्डिंग? कोसकर एंड केसरकर. हां तेंची बिल्डिंग. बरें. 2 पार्टनर्स. बरयलें की म्हापसा हांगासर एक पेट्रोल पंप जो आसा पळय तेच्या फुडल्यान अपार्टमेंट आहा ती अकस्मात पडली. कितें अपडेट हेची? अपडेट म्हणल्यार आमकां आतां सकाळी 12 जावन 18 मिनटांनी कॉल आयले. तुरंत आमची गाडी टर्नआउट केली आमी. आमचे ड्रायव्हर ऑपरेटर श्री कांबळी बऱ्याच बेगीन 5 जाता ते तो घेवन येयलो गाडी. वाटेर आमकां ऑब्स्ट्रक्शन मातशें मेळ्ळें, तरी पूण लोकांनी आमकां बरी हेल्प केली गाडये सायडीक काडपाक. येयले आमी भितर. थंय येवन पळयता जाल्यार हांगा 2 गाडये हांगा भितर फसलेले. तो स्लॅब जो पडलेलो वयल्यान 2 गाडये आसले आनी 2 स्कुटरी आसले. सायडीच्यान ते डॅमेज जाला. आमी वयर वचून पळयलें जाल्यार ते कट करपाक मेळटा काय ना ते पळयलें. आमी वयर वचून गेले. आमचे स्पेशल इक्विपमेंट आसा आमचे हायड्रोलीक, सो ते हायड्रोलीक घेवन आमी वयर गेले. वयर वयता जाल्यार ते बी आमकां वयर रावपाक थंय डेंजर आशिल्लें. तुमी पळयतात आमचे बिल्डींग सारकी हें जाल्यार डिस्ट्रॉय जाल्ली आसा. सो वयर वचून आमचे फायर फायटर जे आसा तेंच्यांनी आपले रिस्क घेवन वयर वचून ते वारां आसा ते पिकल्ले आसले ते कट केले. हायड्रोलीक कटर यूज करून ते कट केल्या उपरांत ते आमी सकयल उडोवन ते क्लियर केला. आतां एक स्लॅब उरला कट करपाचो. सो थंय वयर रावत जर न्ही आमी जाल्यार ते आमी पडपाची शक्यता आसल्या कारणान हांवें म्युनिसिपालिटीच्या मेंबराक कावन्सिलर जो आसा कानोळकर ताका रिक्वेस्ट केला आनी PSIक रिक्वेस्ट केला की आमकां एक आमचे JCB अरेंज कर. ते JCBच्या बकेटान रावन हांव ते कट करूंक शकता. सो हांव आतां वेट करता JCBचे. सद्यो धोकादायक अश्यो बिल्डिंगी आसा ताका आमी नोटीसी धाडल्या वेकेट कर म्हटल्या जो भितर कोण रावता ते तांकां वेकेट कर म्हटलें. आनी अशें आसतना सुद्दां आतां मेन पळय ओल्ड म्युनिसिपालिटी आसा त्या फुडली सफरी तेतूनय तरी आसतना लोक रावतात. ते गंगा एपार्टमेंट खुबश्यो बिल्डिंगी आसा नोटीसी धाडल्या वेळेवर. म्हणलं आतां ही सुद्दां बिल्डींग जवळ जवळ 45 इयर्स ओल्ड तरी बरें हे बिल्डिंगेचो एक पार्ट पडला सज्जा पडला तरी त्या टायमार लोक हांगा आसता. पण हे बिल्डिंगेन चडशी रहदारी नासल्या कारणान ते मेंटेनन्स बिल्डिंगेचो जागना. पावसान ते तशेंच आसता बाबा तेजे वॉटर प्रुफींग करूंक जाय ते कांय मेंटेन करूंक ना. ते करूंक ना ताका लागून हो भायलो पार्ट सज्जा आहा तो कॉलमेंट भितरले लोकांक कॉलमेंट पडलो. तुमी आतां सांगता अश्यो धोकादायक बिल्डिंगी आसा तांकां नोटीसी धाडलेल्यो आसा पूण ते म्हापसा म्युनिसिपालिटी आसा ती गंभीरपणे दखल अशी कित्याक घेयना? कितें दिसता तुमकां? थोडे मागीर कोर्टान वयतात, थोडे आनी कितें वयतात, थोडे आपले आपूण रिटायर करतात. आतां परत हे आतां पळय आमी फाटल्या 10 वर्सां तेन्ना नोटीसी जाल्ली तेजे मदीं जाल्लेले. आतां परत इन्स्पेक्शन करून परत करपाक जाय. आनी आतां हो इन्सिडंट घडलो म्हणटनी आमचे एक्टीव जातले आनी इन्स्पेक्शन करून फुडें आतां हें करतले हांवूय फिटपट करतलो बाबा अशें जालां म्हणजे फुडें अशें इन्सिडंट एवॉयड करपाक फुडें गंभीर आनी न जावपाक आमी प्रिकॉशन घेवन. पूण हें जें पडलां पळय हें लॅक ऑफ मेंटेनन्स जाल्लें म्हणजे हांगा चडशे आवाज आनी वयर रावल्या कारणान ते मेंटेन करचें आसतलें न्ही. ताका लागून तो फुडलो पोर्शन पडला. हेच्या पयलीं तो डॉक्टर रावतालो तेणी 2दा मेंटेनन्स केल्लें. सो एक्झॅक्ट इन्सिडंट कितें जालो? इन्सिडंट कितें जालो एक त्याचो पार्ट्स पडटालो बेत्याचो. सो एक पडटा ते घस करून आख्खेच पडले सकयल फूल स्लॅब. सो अंदाज कितल्यांक हे आतां? अंदाज कितल्यांक सकाळी? आतां अर्दे वर जातले. अर्दे वर जाल्यार 45 मिनिट्स बी जातली. सो तुमचें शॉप ओपन आसता? ओपन आसलें. सो कोणाक इंजरी बीन तुमकां बीन कितें? ना मातशें जालें मातशें लागला चड. आनी एक थंय न्हिदलेलो आसलो ताका चड लागला पूण गेलो तो. हां हां हां. ओके. मायग्रंट आशिल्लो? हय ती कार डॅमेज जाली ती फुडली रेड कलर. हय. सो तुमच्या शॉपान लॉस कपडे बीन कितें आशिल्ले? लॉस म्हणजे भितून स्पोर्ट्साचे गुड्स आसले. ओके ओके. हय लॉस काय जावना फक्त कारीकूच डॅमेज जाला. तुमचे गाडयेक? I-20? I-20.